मायमोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. नवे बांद NH-66 अपघातांचो सिलसिला चालूच. वेगान येवपी बस आनी दुचाकी मदीं जालो अपघात. दुचाकी चालक गंभीर जखमी. मुरगांवां जनावरांक मुळाव्या सुविधांचो उणाव. जाता तितले बेगीन हाडचो स्टेरिलायझेशन कॅम्प मागले पंगडान. तापमान स्थिर उरपाचो अदमास. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियसाच्या सुमाराक. हवामान खात्याचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नवे बांद NH-66 आयज वेगान येवपी बस आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. दुचाकी चालक गंभीर जखमी जाला. ताका GMCत व्हरून घातला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते कुंकळे आनी कुंकळे हो जो स्पॉट आसा हो नेवे बांद म्हूण आसा. त्या नेवे बांदाचेर सारके टर्न आसा. इतले शार्प टर्न आसा की हांगा इतले एक्सिडेंट जाल्यात आनी मेल्या तेजें नांव सुद्दां काडपाचें ना आनी मेजूंक सुद्दां मेळपाना. एक दिसाकच हांगा 9 जाण मेल्ले, एक दिसाक 4 जाण मेले, एक दिसाक 30 जाण. अशें करून सांगपाचें ना, मेजूंक म्हणून तें मेळपाना. ह्या स्पॉटाचेर कितले आनी असोच करून आज एक एक्सिडेंट जालो. आनी ह्या एक्सिडेंट म्हणल्यार जी बस जी आसा ही कुंकळच्यान काणकोण वताली आनीक एक बायक जी आसा, जी स्कुटर जी आसा हेचेर 2 जाण बसून बाळ्ळीच्यान कुंकळे रोडार वताले. जेन्ना नेवेबांद ह्या टर्नार पावले त्या टायमार ह्या स्कुटरवाल्याचो आनीक बसवाल्याची समोरासमोर टक्कर जाली आनी तेतूंत जे स्कुटरवाल्याचे जे आसा तेजो जो चलोवपी आसा हो सिरियसली इंजर्ड जाला. लोकांनी सांगलें तेका आतां मडगांवची ऑस्पिशियो साकून बांबोळी वेले कडेन आसा. आतां पळोवया कशी करून तेजी प्रगती आसता ती कळटली. आनी त्याच बरोबर सद्या कुंकळे पुलिसांनी आमी बदनाम केले कडेन आसा आनी फुली इन्वेस्टिगेशन आसा हे कुंकळे पुलीस करतात. आमी हांगा सदां मागतात की हांगा बायपास काडचो म्हणून, पूण आज पर्यंत बायपासाचें नांव म्हण तेन्ना. कुंकळे म्हणल्यार बायपास जालो पूण कुंकळे साकून बाळ्ळी म्हणल्यार बायपास कित्याक जायना हें कांय सांगूंक शकना. हांगा मागतात की बेगीच्या बेगीन हांगा बायपास जावचो आनी जे एक्सिडेंट डेली जातात ह्या एक्सिडेंटाक तुमी मातशें कंट्रोल करचो. आज केदी लायन लागली ती पळयात तुमी ह्या एक्सिडेंटा खातीर. म्हणजे ही हायवे वयल्यान नॅशनल हायवे 17 जो 66 जाला तरी पूण हेचेर आजुनी जाय तशें सोल्युशन म्हणटा तें बायपास काडपाचें वचना. म्हणून लोक मागतात की बेगीच्या बेगीन हांगा बायपास काडचो आनी लोकांक रिलीफ दिवची म्हणून. कुंकळी नेवेबांद रस्त्यार दर दिसा अपघात जायत आसा. शार्प टर्न आशिल्ल्यान गाडयेवेलो ताबो सुटून अपघात जाता. लोकांनी कितल्याशाच फावटी कागाळी केल्यो. थळाव्यांनी बायपास मागिल्लो तोवूय अजून जायना. थळावे तिडकल्यात. अशेच अपघात जायत रावतले आनी आमी कितें करप? वोगी रावप? आमकां ह्या अपघातां पासून मुक्त करात, थळाव्यांनी मागला. हे वॉल्ट म्हणजे बरें डेंजर आहा. ह्या वॉल्टाचेर कितलेशे एक्सिडेंट जाले आनी कितले जाण मेले. आनी आज सकाळ बस आनी बायक एक्सिडेंट जाला ताका मडगांव हॉस्पिटलांत बांबोली धाडला. आनी हे जे कोणी जाल्यार फुडाकार घेवचो, जावं मिनिस्टरान जावं कोणी आमदारान आनी कोणी तरी फुडाकार घेवपाक न्हू. एक्सिडेंट जायत रावतले. हे डेंजरस सामके वॉल्स. मागीर कितें करपाक जाय हांगा? हांगा कितें बायपास मदल्यान ना रोड काडपाक न्हू. वॉल करपाक करून रोड नाल्यार करपाचो, मदल्यान काडपाचो. म्हण हें सामकें हें आसा, कर्व आसा. सामकी डेंजरस आहा तें. पण आजुनी कोणें हेचेर अजूनही कोणी एक्शन घेतले ना तेजे. कितले एक्सिडेंट जाता हांगा सांग? हांगा जाल्यार विका कितले पड जाता आनी जाल्ले मरताय बी आनी डेंजर तांकां डॅमेज जावन मडगांव वर, बांबोली वर, हांगा वर, थंय वर खूब पड जाला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. मुरगांवचो टेल ब्रेझर्स हो पंगड जनावरां खातीर वावुरता. सुन्यांचो अपघात जालो जाल्यार तांकां मुळाव्यो सुविधा वाठारांत ना. ते भायर लोकांची किरकीर. जाता तितले बेगीन मास स्टेरिलायझेशन कॅम्प हाडपाक जाय, पंगडान मागला. मोनजात प्राण्यांक खातीर मोग आसप गरजेचो. वेळसाव मुरगांव टेल ब्रेझर्स हो पंगड भटकी जनावरांक जेवण घालता, तांच्यो मुळाव्यो सुविधा पळयता. निर्जंतुकीकरण म्हटल्यार स्टेरिलायझेशन मोहीम घडोवन हाडपाक सरकारान आमकां मजत करपाक जाय. आमकां फूल टायम ॲम्ब्युलन्स आनी जनावरांचो दोतोर जाय.
आमी आमच्या पयशांनी करतात पूण ते पुरेशीर ना, टेल ब्रेजर्स पंगडाच्या वांगड्यान सांगले. तर लोक सगळेच बरे आसता अशें नासता. थोड्यांक ती क्रुएल्टी भितरल्यान आसता. ते मारतात आनी इजिली वता, तांच्या मनान कांयच दिसना. सो आय अपील टू द ऑथॉरिटी की आमकां एक एनिमल एम्ब्युलन्स दिवचें जें 24/7 उरचें रेस्क्यूवाक. कित्याक शेल्टर हे ते वॉट एवर दे हॅव अ टायम टू क्लोज डावन आनी आफ्टर दॅट ऑर संडेज वी आर हेल्पलेस. वेन वी सी द एक्सिडंट केसीस वी कांट डू एनीथींग. सो एक कितें एम्ब्युलन्स हें करचें, प्रोवायड करचें तांकां ट्रिटमेंटाक. कितें एक हें ओपन आसचें एक 24/7 अशें ह्या सायडीन एटलिस्ट आमकां सामकी गरज आसा. सो एटलिस्ट कोणी तरी मनीस जाणा आसतलो की ताका उबारून व्हेल्यार बाबा ताका हांगा अमकेच कडेन मेळटली हेल्प. नाल्यार अमकें एम्ब्युलन्स आपयल्यार ह्या कुत्र्याक आपूण हेल्प करपाक मेळ्यार लोकूय बी मुखार येतले हेल्प करपाक. आतां लोक मारतात वतात, दुसरो जाका हेल्प करपाक जाय पसून तो हेल्प करूं शकना बिकॉज टायम जावन गेल्लो आसता, शेल्टर बंद जाल्लें आसता. थोडे हेल्प करतात बट इट्स इन अ रिस्ट्रिक्टेड दीस. बट आमकां एक सारकें लिगली ओपन 24/7 कितें तरी एक एम्ब्युलन्स कितें तरी दिवचें. आमी आमचे भशेन करता, आमगेलो स्मॉल एमावंट 30 जाणांचें कितें वॉटेवर हें करता. आमी मोठ्ठें करूं शकना. आमचें आतां जितलें आमच्यांनी परवडटा तितलें आमी करता सद्या. आमी ह्या सुण्यांक खावपाक घालतात. थोड्यांक सुणे आवडना देखून गाळयो मारतात. ती जनावरां भुकेन मरता, अपघातांत मरतात. तांचेर उपचार जायना. लोक सुण्यांचेर गाडयो मारतात आनी वयतात. कितल्याशाच वर्सां आदीं अपघात करतल्याक 50 रुपया फायन आसली. आतां सरकारान 50,000 तरी करपाक जाय. तशेंच आमकां फिडरांक मजत करपाक जाय, पंगड वांगडी आनी फिडर मंजिरी दळवीन सांगले. लोक जाल्यार लोक हांगचे लोकल लोक त्रास करताले पयलीं, बट आतां अशें जावपाक लागलां की सेक्युरिटी जे येयल्या काल परवाचे ते सुद्दां सांगतात इधर खाना मत घालो. जाल्यार हांवें विचार किधर डालने का खाना. हांव एक्चुअली गटराचे जे ट्रेनर आसता न्हू तेंचेर हांव पाशी दवरता आनी जेवण वाडटा. उनको डालो ही मत, वो लोग सुपोटी करता इधर. हो प्रॉब्लम आसता. आनी एक ती बायल आसा, नांव घेयना हांव तिचें. तिणें म्हाका सांगलें तूं परतून जेवण घालीत आपूण तांकां विश घालून मारतले सगळ्या पेट्यांका. आतां तुमी मातशी फुडली लोकेलिटी पळयतात जाल्यार थंय आतां एकटोय ना ऑपरेट करपाचो. सगळे हेल्दी आसात पेटे सगळे, बट तांकां अशें आसा की पेटे नाका. इवन हांव ऑपरेट करून हाडले दुसरे दीस ते मातशें घाण करतात. ऑपरेट करून हाडल्या उपरांत ती घाण पयली काय ती म्हाज्या घरा कडेन येवन केस्तांवो करतात. अशें जे तुमी पेनल्टी दवरल्या 50 रुपया ती 1947 काय 48 आसलेली. ती तेन्नाच्या टायमान 50 रुपया खूब व्हडले आसलेले. आतां ते तुमी मल्टिप्लाय करून 50,000 एटलिस्ट मिनिमम आसतले. लोकल आमच्या MLAक हांव रिक्वेस्ट करता, तेंच्यांनी जशें प्रॉमीस केल्लें आसा म्हाका बिफोर मॉन्सून की एक कॅम्प ऑर्गनायज करतले म्हणून पेट्यांचे आनी माजरांचे मास स्टेरिलायझेशन करतले. सो ते तेणी मातशें बेगीनच्या बेगीन तेंचे बिजी शेड्युलांतल्यान हें करचो, टायम काडचो आनी तेजेर मातशें लक्ष घालचें म्हणून. And I would like to really thank a big thanks to the feeders, Mrs. Rupali Madam and Anjali. And there are a lot of more feeders in the Our Fasnagar. group's name is Tail Blazers. Tail Blazers, their group name. I would like to personally thank them for taking their time and coming and doing the good job. Nowadays, we don't get anybody who wants to involve in this thing and get it done. And I would like to personally tell MLA Anton Vaz ki please come and help us. We as a volunteers, we are always there with you. We will support you. Anytime you can give us call, we are there for you. We only want your support to come and say that okay, we'll organize a camp and we are there for you. That's it. Now the thing is that we have a very bad situation in Vasco right now. The sterilizations were not happening. So we have a group. See, there are many ways how people can contribute. They can contribute in various ways, like by feeding dogs or helping in sterilization, or if you see any sick dog, at least report it. If you don't love the dogs, it's fine, but don't hate them. We all need to live together. Now as sterilizations were not happening, so we all decided to have this sterilization done in Vasco with the help of PAWS. That's a team coming from all the way from Panjim and helping us out. We have finished more than 75 dogs. That means you can say we are already less of 700 puppies, maybe more than that. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार, पळोवया फुडल्यो खबरो.
गोयच्या राजकीय मळार एक नवो मुखामळ भाजपाक फुडारपण दिता. पक्षा खातीर 3 दशकांच्या अटूट समर्पणा उपरांत दामू नाईक हांनी पक्षाची सुत्रां सांबाळली. कितल्योश्योच वेंचणुको क्षितिजाचेर आशिल्ल्यान भाजप परतून सत्ते आड झुजपाची तयारी करतना नव्या भाजप पक्षाच्या मुखार खूब कितें आसा. अध्यक्ष जाल्यानंतर ही म्हजी पयली विजीट आशिल्ली आनी ते आमचे माननीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हांची भेट जाली. मुख्यमंत्र्या बरोबर तांची भेट घेतली आनी त्याच बरोबर तशेंच आमचे संघटन महामंत्री जे आसात भारतीय जनता पार्टीचे PL संतोषजी तांच्या बरोबर म्हजी बैठक जाली, मिटींग जाली, कर्टसी विजीट आशिल्ली तीच. आनी एकंदर संघटनात्मक हाजेर चर्चा जाली आनी त्याच बरोबर सरकार आनी पक्ष दोनी व्यवस्थितपणे चलपाक जाय आनी वेळोवेळी पक्षान आनी सरकाराचे आनी सरकाराक जे फिडबॅक दिवपाक जाय ते बीन व्यवस्थीत आसा ते दिवन पक्ष संघटना कशी बळकट करपाक जाय त्या खातीरची ती चर्चा आशिल्ली. एक कशें आसा की कार्यकर्त्याच्या बळाचेरच आमी आयज पर्यंत हांगा पावल्या. तातूंत तांच्यांनी पयलीं पासून जे कोण खूब जे कार्यकर्ते आशिल्ले तांचें योगदान आमी विसरपाक शकना. कारण पक्ष घट करपाक तांचें जें योगदान आशिल्लें, तांणी केल्ले श्रम आसा, मेहनत आसा, तांणी पक्षाचेर केल्लो मोग आसा. काही कारणास्तव कदाचित कसलें काम जावना किंवा कसले हातूंत भितर मागीर थोडे वयपरतवी सुद्दां थोडे फाटल्यान उरता. पण हांव तांकां उलो मारता की पक्षाक तुमची गरज आसा आनी त्याच नुसार आमकां पक्ष अदीक आनी अदीक बळकट करपाक जाय. आनी म्हणून येणारे निवडणुको आसतल्यो त्यो फक्त आमी निवडणुको पुरतो विचार न करता पक्ष बांदुया, पक्षाची ध्येय धोरणां आसात ती सकयल स्तरा पर्यंत व्हरपाक जाय. पक्षाची कार्यपद्दती, पक्षाची विचारधारा आसा ती समजोवपा खातीर ज्येश्ठांची गरज आसा. आनी म्हणून एक नवीन आनी जुने हांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय. जे अपेक्षा आसा ते आमी करतले. नाईक हांचो राजकीय प्रवास सेवेत खोल रुजला. भंडारी समाजात जल्माक आयिल्लो तो पिरायेच्या 6व्या वर्सा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सामील जालो. 1994 वर्सा कार्यकर्तो म्हूण औपचारीक रितीन भाजपात प्रवेश करचे पयलीं 3 दशकां परस चड काळ मुखेल भूमिका केल्ल्यान ताची पंगडांतल्यान उदरगत उल्लेखनीय आसा. दामू नायक हाका राज्यात पक्षाच्या अध्यक्ष पदाचेर व्हरपाविशीं गोंयच्या राजकीय मळावेल्या कांय वांगड्यांक कितें म्हणपाचें आसा ते पळयात. सध्या गोंया भितर 2 वर्षाचे रुमर्स चालू आहा. एक रुमर्स चालू आहा की दामू नायकाक लॉटरी लागली म्हणटा. दुसरो रुमर्स चालू आहा की दामू नायकाचें नशीब. सो मुगे हेजे कॅल्क्युलेशना प्रमाणे एक म्हणणी आहा हिंदी भाशेन, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है. सो मेहनत म्हणजे दामून ती मेहनत केल्ली, ते मेहनती वरवीं ताका हो पोस्ट मेळ्ळा. कित्याक तो एक सारको कट्टर BJPचो कार्यकर्तो. तो हे पार्टीसून ते पार्टीन वचना, ते पार्टीसून हे पार्टीन येवना. ती पार्टी रुलिंगा आसूं ओपोजिशन आसूं ते आपल्यागे सारके पार्टी बरोबर ते रावले. आनी ते भाशेन थोडेशांनी लोकूय आहा BJP भितर. थोडे ते सायडीले ते हे सायडी येयले, हे सायडीसून ते सायडीन गेले आनी ते सायडीसून ते सायडी वचून जाल्ले आहा. आतां दामू नायकाक हे मेहनती लागून ताका तो पोस्ट मेळ्ळा आनी हो पोस्ट भितर BJP पार्टी भितर टॉप मोस्ट पोस्ट. तो एक बारीक सामान्य कार्यकर्तो BJP फ्रॉम ग्रास रूट लेवलसून वयर सरलो. सो दामूची परिचय करपाक कोणाक गरज ना, ताका लोक सगळे आवडटात. सो ताका पयले टास्क म्हळ्यार ताका आहा ते आतां आमची ZP इलेक्शन आसतली, मागीर तुगे 26 म्युनिसिपालिटी, मागीर तुगेली असेंब्ली इलेक्शन. सो हे तेणें जिखपाक ट्राय करता. बरें हार्डवर्क आहा ताका. आनी जे आमचे पयले जुनियर पण आमचे कार्यकर्ते आसले, लिडर आसले, ताका घेवन परत हाडपाची प्रयत्न करपाक जाय. कित्याक थोडे न्यू आतां आमचे MLA भितर सरले थोडे फुटला. सो ते मेन तेणें करूंक जाय. एक बहुजन समाजाचो गरीब घराण्यांतलो अत्यंत धडपडी असो भुरगो आयज भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षपदाचेर पावला. ही अतिशय आनंदाची गजाल आसा. आमकां तर सगळ्यांक अतिशय आनंद जाला दामू ह्या पदाचेर पावलो म्हणून. आमी ताची वाट पळयताले. दामूक असलें मोठें पद मेळचें अशें आमकां दिसतालें. फाटीं अनेक इलेक्शनां आयलीं, तातूंत ताची 2 फाटीं जरी हार जरी जाली न्ही, पूण दामून केन्नाय हें सोडूना, हिम्मत सोडूना आनी पार्टी फाटल्यान रावलो. दामू MP जावचो हेंय दिसतालें आमकां. दामू तिकेट मेळची ही आमची अपेक्षा आशिल्ली, पूण ताका मेळूना. पूण ताणें पार्टी फाटल्यान तो रावलो आनी आयज
पार्टीन ताची दखल घेवन भारतीय जनता पार्टीन ताका वेली पदाचेर व्हेलो आनी आतां तुवें सांगल्या प्रमाणे चॅलेंजीस अनेक आसात. त्यो चॅलेंजी स्विकारपाची आनी ती जबाबदारी पेलपाची दामोच्या हांगा कापास्ताद आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक चळवळीत, भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कामान दामोदर नायक दामू नायक हांचो खूब हातभार आसा. आज जे पक्षान चल्ला आनी दामू नायका जी जबाबदारी घेतल्या तातूंत दामू नायक सगळे सांबाळून सगळ्यांक सांबाळून मुखार पक्ष व्हरतलो ही आमी अपेक्षा धरता. आनी दामू नायक हो सदां एक कलाकार आसल्या कारणान ताका प्रत्येक दोन मनशां फुडें वचपाची ताका खबर आसा. ताका काय आमी शिकोवपाची गरज ना. पण दामू नायक हो युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी अशे वेगवेगळ्या स्तरा वयल्यान ह्या पक्षाच्या व्हडल्या पदाचेर पाविल्लो आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, विलियम रॉड्रिगेज, सुभाशीश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू. पालये गावातल्या सब हेल्थ सेंटरा फाटल्यान मोबायल टावराचे काम पंचायतीचे परवानगी बगर चालू आशिल्ले. लोक विरोधात असताना ह्या मोबायल टावराचे काम चलिल्ल्यान लोकांनी खरसाणेन तिडक उक्तायली. पालये गावातल्या उपभलायकी केंद्रा फाटल्यान मोबायल टावराक लागून व्हड फोन कूल खणून दवरला. खंतीची गजाल म्हळ्यार थळाव्या पंचायतीच्या परवानगी बगर हे काम चालू आशिल्ले. दारांतल्यो गजाली सरपंचाक दिसना जाल्यार गावातली खबर कशी आसतली अशें म्हणत हे घडणुकेचो थळाव्यांनी खरसाणेन विरोध केलो. आज हो टावरा खातीर हुणको मारला तो म्हाका वरसून ऑर्डर दिल्या की हो आमी कॅन्सर जाला म्हणून ह्या पंचायतीक लेटर दिला हो हुणको पुरोवपाचो म्हणून. जर कोणें पडलो जाल्यार जबाबदार पंचायत. आज 1 म्हयनो जालो तेंच्यान म्हाका कांयच उत्तर दिवंक ना. जेव्हा त्यांनी सेंटर येयला त्या सेंटरचे गव्हर्नमेंटाचे कामगार तांकां विरोध करी तरी सरपंच थंय आसलो थंय. मी गेले आमकां तो विशय नाका म्हणा. बरो पोलीस येयले जाल्यार तेंच्यान कांयच करूंक ना. जबरदस्तीन तेंच्यानी हें केलां. पुलिसान हाडले आनी सेंटरार दवरले. तांकां मी जालें तुमचं काम बुवा काय ते वकील आहात काय चाललाय काय. त्या ह्या लागीं आसतना सरपंचाक खबर ना. सरपंच म्हणटा आपणाक खबर ना म्हणटा. तुझ्या घरात हुणको मारता हेका खबर ना सरपंच. आज 3 महिने आले. आज हो कसे वतले. एक कोणा घेऊन बी पडलो गोरू पडला त्याका जबाबदार कोण. घरात एकेची जर खबर ना तर तिका गावातली काय चालतं ती खबर कशी असतली. ह्या गावातली खबर कशी असतली. ह्या उडेलो तो त्यांना कहो दिश्टी पडटलो. दारातला दिसना फुड्यांतला. थळाव्या स्थानिक पंचायतीक विश्वासात घेवपाक जाय. प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करूंक नाशिल्ल्यान फाउंडेशन घालून दवरिल्ल्या ह्या टॉवराचे सध्या काम बंद केल्ले आसा अशी माहिती मांद्रेचो आदलो सरपंच अमित सावंतान दिली. तो टावर जो थंय पालये हेल्थ सेंटराच्या फाटल्यान जो येता पळय तो त्या टावराक पालये ग्रामपंचायतीन कसलेच प्रकारचे परमिशन दिल्लेले ना अशें ते सरपंचानय बी थंयसर सांगला. न्ही अशा प्रकारचे जे टावर्स वगैरे जे इरेक्शन्स आसा हे जबरदस्तीन करूंक जायना. काल थंय पळयल्ले जाल्यार थंयसर म्हणजे व्हडा संख्येन म्हणजे एक बस भर ते लोकय सांगताले की पयलीं बस भर एक लोक पुलीस प्रोटेक्शन. आतां पुलीस प्रोटेक्शन दिवन टावर इरेक्ट करप आनी स्थानिकांक विश्वासान न घेवप म्हणजे खंयचो तरी म्हणजे जबरदस्ती ही चल्लेली आसा. पंचायतीक ही विश्वासान घेवपाक जाय कित्याक सरपंचाचो स्वताचो वॉर्ड तो आनी तेचे स्वताचे स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसले. लोकय थंय एकठांय जाल्ले आनी फायनली थंयसर म्हणटात तशें मिडिएशन करून तांकां सांगलें की यू आर नॉट फॉलोईंग द प्रॉपर प्रोसिजर. आनी तेच्या नंतर ते कोण ऑफिसर्स आसले तेंचे ते टावर इरेक्ट करपाक आयिल्ले तेंच्यांनी फाउंडेशन ऑलरेडी घातल्या तेंच्यांनी थंयसर. सो ते तेंच्यांनी काम बंद केल्लेलें आसा. तांकांय सांगलें की जे पंचायतीन जी एक्शन घेतली त्याचेर तुमी तुमचो जो कितें प्रोसिजर आसा तुमकां जर डिपार्टमेंट आतां पंचायतीन शोकॉज काडली फाल्यां सकाळीं पंचायत ताका जे इरेक्शन केल्लें ताका डेमोल्युशन पास करूं शकता. सो तेच्या नंतर तेंच्यांनी फुडलो प्रोसिजर करून फुडले आपली कितें आसा ते जर डिपार्टमेंट तांकां परमिशन्स दिता जाल्यार तेंच्यांनी हाडपाची. पण त्या भागांतल्या सगळ्या स्थानीक लोकांचो ताका प्रखर विरोध आसा आनी इट इज अ हेल्थ रिलेटेड. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
तालुक्या पावंड्यावयली टेनिस बॉल क्रिकेट सर्त मांद्रे चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 जावपाची आसा. 4 फेब्रुवारी ते 8 फेब्रुवारी मजगती मांद्रे खेळा मळार सर्त रंगतली. मांद्रे बॉयज ही चॅम्पियन्स ट्रॉफी घडोवन हाडटा. पळयात. Group A on 4th of February, Team Unity, Sai Jai Bhuvneshwar Bicholi, Abir Baba Cricketers Bharde, Aryan Panthers 77 Parnoka, and Wested 24 Tiswadi. This will be the teams going to play Group A on 4th of February. Group B, that will be 5th of February, Khushi Cricketers Dodama, Rajaram Warriors Vedula, Sarkar 37 KK and Shri Bangladesh 11 Bandha Savawai. Group C on 6th of February, Pele Strikers Pele, King Brothers Wadhoy, Yashoda Warriors Pune and Musa Challengers Sashe will be the 4 teams for Group C on 6th of February. And Group D on 7th of February, Ganpati Warriors Khota, Sai Dragon Malwan, Controlling Town Controlling and Kanpur Tigers Kanpur. So I hope सगळ्यांना पुढे दाखवले. This will be the 4 groups and 16 teams. एक तर फुगडी सांगा, फुगडीचे कितें उलय, हळडीकुंकमाचे कितें उलय जाल्यार आमी दोन शब्द करूंक शकता. पूण गेल्या वर्सा हांगा उलयले, म्हाका संदी दिली, त्या बद्दल म्हाका कळ्ळें टुर्नामेंट कसो आसता. आदर बी अशे वेस्टेड आसता, लोकल लेवलचेर तुमी खेळटली. पहिला टुर्नामेंट जे आमच्या ह्या गावात जाता मस्त एकदम बरे सगळे झाले पुढे वचना इतलो टुर्नामेंट घडून हाडल्या उपरांत ते बारीक बारीक वस्तू आमची ही सतत असतली. एक बरी गजाल आयज आहा ती तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता. आय विश बेस्ट ऑफ द बेस्ट विशिंग फॉर सक्सेसफुल टुर्नामेंट जावन तो प्रत्येक टुर्नामेंटाक सपोर्ट करपाक आसता आणि आमच्या गांवांत क्रिकेटीन तेणी बऱ्यापैकी नांव केल्लेलें आसा. मी शुभेच्छा दिता मांद्रे बॉयजाक की तेंचो टुर्नामेंट बरे भशेन पार पडटा. आमच्या गोंयांत जायते भुरगे आसा आनी बऱ्यापैकी नांव कमयतात. मांद्र्यानूच न्हू गोंयानूच न्हू महाराष्ट्र सिंधुदुर्गांत आम्ही आशा बाळगिता अशेच हे टुर्नामेंट घडोवन आमच्या मांद्रे गोंयकार हाडचे आमचो सदांच एका पाठबळ आसतलो. ह्या वर्सा आमी हांवें चिंतलें की एवरी इयर जो टुर्नामेंट आमचो जाता न्ही प्रायसां आमची एवरी इयर 1 लाख हाडटा. म्हणजे एवरी इयर आमचे 4,44,000 प्रायसां हाडटा सगळी 1 लाख हाडटा. सो आमी चिंतले ह्या वर्सा की तालुका लेवल टुर्नामेंट करपाचो आणि आमची जी कमिटी आहा तेंच्यांनी म्हाका सांगलें गोवा येवपाक. सो ह्या वर्सा आमचो जो टुर्नामेंट आहा तो आमचे गोंयचे जे टीमी आहा 12 तेतूंतले आमी 12 तालुक्यांतले 10 तालुके सिलेक्ट केले आणि सिंधुदुर्गाचे सगळे 6 सिलेक्ट केले. सो टोटल 16 तालुक्याचे 16 टीमी आहा. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. तापमान स्थिर उरपाचो अदमास आसा. चढावत तापमान 34 अंश सेल्सियसाच्या सुमाराक आणि उण्यात उणें तापमान 22 अंश सेल्सियसा लागीं आसतले. शांत आनी सुखद सप्तक आसतलो. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत सुकी परिस्थिती आशिल्ल्यान पावसाची नोंद ना. पणजे चडांत चड तापमान 35.5 अंश सेल्सियस नोंद जाला, जे सामान्य परस 3.2 अंश चड आणि उण्यात उणें तापमान 19.8 अंश सेल्सियस आसा, जे हंगामी सरासरी परस मातशें उणें आसा. फुडले 7 दीस राज्यभर हवामान सुके उरपाची शक्यताय आसा. तापमानात महत्वाचो बदल जावपाचो अदमास ना. उंचाय 34 अंश सेल्सियस आणि उण्यात उणी सुमार 22 अंश सेल्सियसा मेरेन स्थिर उरतले. पूण सापेक्ष आर्द्रता चड उरपाची शक्यताय आसा. चड वेळार ती 85% मेरेन पावतली. म्हणटकच गोंया खातीर एक शांत आनी सुको सप्तक आसतलो. पुराय सप्तकात सुके हवामान, सकाळी उथळ ते मध्यम धुके. तापमानात महत्वाचे बदल ना. महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगे वयले शांत दर्या. नुस्तेमारी करप्यांक ना कसलीच शिटकावणी. सोमारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आणि 22 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.